आमगेल वसरीक तुम सगळ्यांक स्वागत. आम्ही तुमगेल खातीर हाडला एक नवे सीझन. आज आमगेलो टास कारकळा दोकोनो विद्या सुब्बण्ण कामत हांक एक स्वागत आणि मोगाच आमगेल वीक्षकांकय होड एक स्वागत. सो विद्या का ती आमगेल खातीर कसं कोण दाखयतस पळय आजी. सो कसं एक रेसिपी आमकां दाखयतस तुम्ही आजी. हांव आजी एक GSPले ऑथेंटीक जावन एक रेसिपी हें आमगेल मालगड्यान कोरना येयल तसले कुवाळ्याचे ओडी कोण तुमकां दाखयतस. कुवाळ्याची ओडी करता वय 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 मलगडल रेसिपी आमगेलीची GSB रेसिपी म्हणटा हांवेंची आजी ता एक कनातील एक रेसिपी. सो कसं आहे विषय. सो हे कुवाळ्या ओडी करच्या कसं प्रजाव का हक्का उर्द दाळी मागीर तर्ण मिरसांग हिंगू आनी कुवाळे मागीर टेस्टाक मीठ. सो थोडे इंग्रेडियंट्स वय 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 हाका तांदूळ येता कसले घालून कसले घालून बरें सुलभ हें करच्याक. सो कशी करची फस्टाक उर्द दाळीक तिंबत घालका एक 2 देखून 3 गंटे तिंबेल्या पुरो मस्त तिंबोको म्हणना मागीर तें वांटुचें हिंगू हें पुरा घालून वांटुचें मागीर कुवाळें शिंदून किसून ताजी रोस काडका तें रोसाने वाटिल्यार लायक इता म्हळ्यार पातळ दवचें नज. ओके सो पळय आमी कशें करचें म्हणून म्हळ्यार कितली कन्सिस्टन्सी आसा पुरा आमी आतां दाखयता बिस्कुट आंबडे पीठशें वाटल्यार जालें. ओके सो कशी करची कुवाळ्या ओडी. सुरवेक कुवाळ लायकोन धुवन ताजी साल काणू अशी शीर करून घेवका मागीर आतां किसूया किसूचें. सो हाका तें बुदी कुंबळ म्हणटा वय वय ॲश गार्ड बोदी कुंबळा म्हणटाची जेवा आमगेल बार लायक जे उद्दा कोण पिताची पळय वय वय त्यांची हेल्थ बेनिफिट्स मस्त आसात. ते सोडल्यार विंगड कसले यूज करत की विंगड आमगेले गांवांत तूं करता न्हय ससम कुवाळ्याचे पुली कोद्देल. वय नाही ओडी करच्याक कसले विंगड कुवाळ्या ना 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 हें म्हळ्यार कुवाळ्याचे ओडी अशी आमी उर्दा ओडी करत तर कुवाळ घालून अशी करूं जाता. कसं स्टोरी आहे कुवाळ्या ओडीची म्हळ्यार आमी फूड दोकोन करता असं म्हणली तू. वय वय म्हळ्यार इतली आहे म्हळ्यार विसरलीच कशी जन म्हणून काही करता विसरनाची आशा पुरो जाल्यार हें कसं म्हळ्यार म्हगेल्या मम्मा माने बाबा माने फूड अशें कडी करता आशिल्ली के तशी म्हगेल्या अम्मान पळोवन हें म्हाका शिकयलेलें. हें कसं म्हळ्यार फुडें आतां एक गरकड एक मुंजी जेव्हा एक वर्डीक एक निगंट जाल्ली फुडले कुवाळ्या ओडी घालचे शिल्के तें कसं म्हळ्यार ओडी कोरून ताजे आंबट कोरून उर्दा मुर्ताक हें करता शिल्के आनी केलो कडेन नवे देवाक कुलदेवाल पान्न वाडूक रेसिपी तशी म्हाका हें एक लायक म्हणून म्हगेल्या मना दिसलें. आणि आमकां एक उडगास केले म्हणके जाले केलो जनांक म्हळ्यार उडगास आसना कुवाळ्या ससम सोडल्यार पुली कोद्देल सोडल्यार कोरयेत म्हणून. सो सीजनल न्हय वय बा हें केन्नाय मेळटा वय आनी आमी हें कोण गरकड दवरल्यार केन्ना काही आमी एक हें कोरयत न्हय अशी हें ओडी तोडून जेवच्याक आमी यूज करयत रांदई कोरका म्हणना कशी मिरसांग आनी अशी वय 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 हें अनेक नमुन्यान तुवें करूं जाता तें तुमकां कोण जाता सांगता हांव. केलो जन म्हळ्यार सुक मिरसांग घालून करताची रेड चिलीज घालून करताची हांव हें तन मिरसांग घालून करतास. वय फूड म्हळ्यार हाका मिरसांग घालना आशिल्ली के तें करताना खाली कुवाळ्या ताका ओडी बरसूचें न्ही करचें शिल्के फुडली जाणांनी पीठ उडदा पिठाक हें करून करचें शिल्के. एक म्हळ्यार वत वैशाखार म्हळ्यार वय वर्सा 2 वेळा करयत जोर वत डिसेंबरान ती करूं जाता. हाजे खातीर हांव आमगेल विक्षकां सांगचें आमगेल चॅनल यूथ ऑफ GSB सबस्क्रायब कराची. तुमकां पोरणे विसरलेले फुडले आतांचे पुरा नमुन्याचे रेसिपीज बशील कडेन पळोवचा मेळटा. सो विद्या आमगेल खातीर एक ओडी कोण दाखयतास. हें आतां हें कसलें फस्ट किसूका म्हळ्यार हाजे रोस काणू हें रोसाने वांटुचें हें पुरा यूज करका म्हणना रोस पक्कन हें वेस्ट जाल्यार हॉड न्हय म्हळ्यार पातळ जावचें ना पीठ. वय वय हांव म्हळ्यार कसो करचो तुमकां करेक्ट लॅक सांगता. हांव 1/4 किलो उर्द दाळी घेतला ताका एक 10 तन मिरसांग मागीर एक पळय इतलोड एक हिंगू आनी अर्द किलो कुवाळें किसील धरला पळय आतां कितलें जाता म्हणून अर्द जाल्यार मात्र ना जाल्यार पुरा घालका म्हणना उद्दा पुरा घाल वय उद्दा पुरा घालका म्हणना इथं म्हळ्यार पातळ जाता. आतां पक्कने पातळ जालें म्हणलें की कांय टेन्शन ना ताका ಸ್ವಲ್ಪ तांदळा पिट्टी बरशिल्यार जालें जाल्यार मस्त एक तें लायक जायना जाग्रतेर कोरका त्या गुंची ताकीत ताका उद्दा घाल न्हू गुण तुमी बिस्कुट आंबडे पीठ वाटिनाच्यो तशी वाटून घेतल्यार लायक. सो किसून जाल्यार कसं करका. वय आतां किसून जालें आतां हाजी आमी आतां रोस काडका. रोस काडच्याक हें अवंगल न्ही हें घालून दवरलें. वय 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 तांतो हें घाली आमी पण आतां हें हांतू घाल न्हू
हज्जेत पुरा रोज काणू या पुरा घालच्या ना अगत्य पळ्या मात्र घालचे एक्स्ट्रा पास उद्दा घालका म्हूण ना तशी तर नारळा रोज आणि काढचे तसं वय 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 मेळट पळ्या वय तज्जिन पळ्या अशी रोज काढचे पीळणू पळ्या हंत ಎಷ್ಟು ನವ ಕೋವಳನ್ ಉತ್ಕ ಅಂಶ ಚೇಡು ಪಳ ಅತಿಯ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಜತ್ ಈನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾ ಅಗತ್ಯ ಪಳ ಮಾತ್ರ ಗಲ್ಚೆ ಆಯ್ತಾ उडीद एक 2 घंटे तिंबैलेली निंती वय, वाटूच्याक मस्त उद्दा जाऊ का म्हणा जाऊ का म्हणून माहीत कसं गोचवे मस्त तिंबूनच आता तुमगेले रात केला जन रात्री पल्ले तिंबेता तशी पर तिंबोच्या गतीना चड म्हणा 3 घंटो ताज्या बशड तिंबूनच सो आता या उदका ना वाटूचे म्हणा वय वय पळा हे आता अशी मेळतं नव हे आता वाटून जल नंतर कसा करची म्हणल्यारी हे पिट्टाक बरसूचे पुरा बरसून मागीर ओडी पातलानु एक 10-12 घंटे वत कळारी ओडी रेडी वय इतलेच इतली इझी 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 वय ओके सो मिक्सी हंग दवरल्या आता कशी वय फर्स्ट हाका उर्द दाळी घालया हांव 1 किलो उर्द दाळीक एक 9 मिरसांग घाले ते विक्षक तांकां कशी तुमकां जातगी तशी तुमी चडून कोरयता केलो जना तीक चड उणे कशी पळोवंक घेता आणि मिरसांगेची तिखसाणी एक पट वय 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 मागीर पळय हिंगू हें आतां सुरे उदक घालून हांवें नाही 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 एक पळय हें चिके ग्राइंड कोन्न घेवया मागीर जावं जाल्यार ते कोमळ्या उदक घालून जाऊ का जाल्यार मान वय वय ना जाल्यार पिल्ल्या जाल्यार वय वय हेरू ताकच्या कांय वायट जायना ते कशी घालया हक्क थोडे आतां मीठ घालया पळय ओडीक मस्त मीठ घालुवचें तें म्हळ्यार सुकतरी ಸ್ವಲ್ಪ मीठ चड जाता चिके आमकां पळय हो मीठ आनी के जाव का म्हूण ते श्रबोका आमी ओडी केन्नाय ते सुकली कुले चिके चड जाता मीठ खंयच्यान काण घेता की त्या इदना घालची वय 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 पण हात हें घालया म्हणल्यार म्हणजे बिस्कुट आंबाडा पण वय आनी हाका कसो गोतस वे उडीद मात्र लाना जावका उडीदा कण व्हरूनच तशी केल्यार मागीर मस्त गट्टी जाता ते ओडी तें परस कण वरल्या कणी कण पळय तशी एक पटी कुटकुटी मेळटा तशी दवचेनच तें कसं म्हळ्यार गट्टी जाता एकदम ल्हान जावका अशी जावका पळय मुद्दूशी आतां हाका आमी हें कुवाळ पळय आमी तेवळ किसून दवरलेलें हें हाताक बरसूचें कितलें हाका धरता पळोवन तें घाल्यार जालें पळय आतां हांव हाका 1 किलो उर्द दाळीक 1/2 किलो बरी कुवाळ किशिलाल घाले मीठ घाले पळय आतां हें रेडी जालें तशी स्मूथ येवका वय 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 म्हळ्यार कसो वचो एकदम पळय तुमगेलें इडली पीठ शिजोवचें न्हय इडली पीठ शिजल्यार कसो जाता म्हळ्यार तें आमी अंत पतलायता न्हय तें दूर दूर वता ते राबूका तें मात इंज रबका न्हय तशें आतां हें कसो जाता हें अशी घालची न्हय अशी घालतना तें थंय थंय रबता हेर चिके तें स्प्रेड जाता न्हय ना जाल्यार एका एका जॉयंट जाता तुमगेले लोसण्याचे पियावा ओडी घाला म्हणके लागीं लागीं हें घालूं जायना हिंगू लायक सुका वय वय कोरंबोळे तस वय वय अंतू अनेक नमुने करू जाता कशी म्हळ्यार हांव आतां ग्रीन चिली घालना तर्ण मिरसांग सुक मिरसांग घालूं ताका जिरे केलो जाण घालतात म्हळ्यार आमगेले जीएसपी कसं म्हळ्यार जीर घालचे वय फ्लेवर एका फ्लेवर दोन नमुने जोडी कोण दवरत एक वाळ्यांत वय आमगेले मालगड म्हळ्यार कसं घालना आशिल्ली के फुडें आतां कसं म्हळ्यार आमकां आमगेले फ्लेवर आमी केलो जनाक वय हिंग बारी आसता केलो जनाक जीर बारी आसता तशें करतना एक व्हड कोळ घेयाचे वय 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 न्ही तुमी कोरून पळया तुमकां तर्ण मिरसांग आनी हिंग लायत जाल्यार अशी करा न्ही जीर आनी सुक मिरसांग करा कशी कोरेत सो कशी आहे पातलाचे प्रोसिजर पातलाचे हें पियवा ओडी म्हणके न्ही हें पळय अशी ಸ್ವಲ್ಪ दूर दूर पातलाका इता म्हळ्यार हेरदूस हें चिके स्प्रेड जाता चट्टी जावन वता स्प्रेड जाता तेदन कसं जाता म्हळ्यार एका एका अणसून घेता तशें जावचें न्हय म्हणून हें पळय चिके दूर दूर पातलाचे आमगेले मालगड्यान फुडें कशें म्हळ्यार काजू पन्नार पातलाचे आशिल्के आनी मांद्रीर दवरचे आशिल्के काजू पान म्हळ्यार एक पन्ना एक पन्ना वयरी एक हें ओडी दवरून मांद्रीर दवरून पातलाचे गॅप मेळटा वय वय आमी आतां प्लास्टीक जिरी परा पातला वयता घरकाडे पातला न्हू एक 10-12 घंटे वत हाका पावता कडक 10-12 घंटे वत पावल्यार तुमगेलो ओडी लायक निकळटा आनी हेरदूस पियावा ओडी पळयला म्हणके निकला आनी पळोवचें न्हय
ಮತ್ತೆ भितर मला पुड्डी जाते तशी केल्यार मला या पातळ येता ते पुड्डी जाते तशें नाका पुड वचनच एक कोळा पातलान जातारी एक कडक 10-12 घंटे वत पडली परा करेक्ट तुमगेले ओडी गेला म्हणून कश कळता ते करेक्ट सुकून येता हा ओके करेक्ट सुकून येता सो आता ओडीच प्रोसिजर कशी म्हळ्यार आता दनपार आम्ही घाल्ले कितली घंटे भितर नाही नाही त्यांची म्हळ्यार कसं गोतस तुम्ही सकाळीची तुवा उठेल कुडले उडीद दाळ तिंबत घाल्यारी तुगेले कापी पुरा जल म्हणता त्या वाटून कोरनु तुका घालूक समजता एक 1 घंटे वत मेळत ना तुका ते संजवाळ तरी एक 3-4 घंटे वत पट म्हणताना तुका एक ಸ್ವಲ್ಪ टाइम मेळना मागीर हेर तू सपास म्हणता 2 दीस तुगेले ओडी रेडी सो संजवाळ ते वत मऊ जातन भितर हाडका भितर हाडका बाहेर सोडूनच ना ना भितर हाडतारी हेरदूस तशीची आता एक 9:30 वत येयलारी 9:30 दकोनु एक 3 घंटे म्हणताना 2 दीस भितर ओडी रेडी मागीर काणकरडा दवरचे वय वय काणू चिकेची निवकाते नाजला ऊब येतनवे वय 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 मला वत्ता असतनवे ते चिके निवका निवतारी कंडे घाल दवरल्यारी तुमका 1 वर्ष या ना मला सरता तसले रेसिपी 1 वर्ष दवर येत ओके सुक्तर ಎಷ್ಟು ಜತ್ತ ನಾವು ಓಡಿ ಬಳ 10-12 ಗಂಟೆ ಹಾವು ಸುಕ್ಕೋನು ಗೆ ಓಡಿ ರೆಡಿ ಹಳ್ಳಿ पण इतलं पातळ जातं तश जाऊन ಸ್ವಲ್ಪ उद्दा मस्त घालून अज्जे म्हणजे ओ या अशी कुडकी बाई मला मस्त ताका कसाला बल ना या कोवळा वडीक तुगेले अज्जी ओडी मणकेनी म्हण खाली उर्दा ओडी करताची त्या गट्टी जाता या तश नाही या पानशे अशी कावेत ಕೆಲವು ಹರವಿ ಓಡಿಕೋಚಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ या पानशे जला या हरवी कवचा ना जे मला उडीत ना तशी उडीतो या तोळणू कशी कावेत अपास मेरंदे कसाला कोरका म्हणून खाली तोळणू तुमगे जेवणामध्ये होडोड जत दिसता ना तळटण मस्त तशी होड जाय ना जला एक नंबर परंबळी जेवण ताका टेस्ट विंगड तुम्ही मागीर खावन पळयात पळय तोळणू तोळयावे त्याल होन त्याल म्हळ्यारी मस्त तापूनच एकदम मला हे करपता ते हद चिके तापूका तापतारी मागीर घालचे सानो जेर लायकोन ते तोळण काढला जाले पळय घालता वा करचे वे नाही चिकेची ओके म्हणजे त्याची के बबल जे वय 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 मागशी मुखार कोरनु पळा चिके ब्राउनिश जाऊ वय वय चिक्के ब्राउनिश जाली कुल ताका नादेला टेस्ट येना पळय अशी आत पळयता ना आमगेले ओडी वय वय अशी या अनेक नमुने रे पळय तुगेले सुकी मिरसांग घालून केल्यारी या कसं आत म्हणजे तांबडी अशी जाता तुगेले पिया ओडशी दिसता आता ब्राउन झाले वय 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 सो विंगड पुरे कसं हॉबीज असतो गेले हॉबीज मगेला हांव फॅब्रिक डिझायन करता आनी तुगेले ब्रिडाल वेणी करचे मगेल मेन हॉबी कुकिंगाची इता म्हण आमकां चवथी घर आमगेले तशी कुकिंगात इंट्रस्ट आशिल्ली मी ते म्हाका इजी जाले मालगड्याल घर आमगेले या ओडीन तू लसूण पियावन नातिल्ली ती मोस्टली नाही नाही चवथी वय वय नाही ताकाची या म्हळ्यार केलो जन मानमी देवा पळय कुलदेवाला पान वाडूकनी या करताची कुलदेवा पान वाडताना हे श्रेष्ठ म्हणू तांणी करताची वय म्हळ्यार ओडी फ्राय कोण दवरचे त्यांची नाही 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 ओडीचे आंबट ओके ओडी आंबट कोरनु ते करताची वय 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 चिक्के सान कर परंबळ येते ना वय यातला ऐकून बोलत एक पटी जाऊची मागीर वगोगी जाता वय वय वगोगी जाता आणि त्यांची ओट्राशी सान उज्जारी तोळका ना त्याला करपता ताजी टेस्ट वता वय वय आणि हरव्या शकन जे म्हळ्यार गाल कुडला काडचे न्ही ते पळय फुल ब्राउन अशी जावका अशी जावन काडली कुडले ते परंबळू सांगता वय वय जाल्ले वय भायर येता रेडी म्हणू रेडी टू ईट म्हणू ते परंबळ सांगता नावा सो तशीची विद्या कालेक यूट्यूब चॅनल असं वय वय नॉट जस्ट स्पाइसेस म्हणून तांतू अराउंड 400 रेसिपीज तांणी कोणदा केला वय घाला आम्हाला घरकड करची तसले घालचे सकाळी आणि म्हाका एक्स्ट्रा हॉबीज असनावे आम्ही गावांत गुड वाइब्स म्हणून एक टीम केला महिने एकार विनया पाठक म्हणून तांगेल घरकडे ओके तशी हा मस्त कार्यक्रम पर असतना तशी म्हाका दिसली एक चॅनल करूया म्हणून कोणाके एक म्हाका एक खुश येता कोणे पळयल्यारी कोणाके हेल्प पाहिजे जाता म्हणून तशी सो या ओडी वय ओडी रेडी जाले ओडी रेडी झाल्या त्या अशी खावेत
वय हें अशी खावेत जाल्यार आमी हाजी लायक एक रेसिपी आसा त्या मागीर कोरेत म्हळ्यार आंबट आंबट वय वय कुवाळ्याचे आंबट सो ओडी कशीच म्हणून खावन पळय वय 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 करता हे अशी बैसून आता मी टीव्ही पळयता चिप्स खाताची खावन पळय कुरकुरी नोरनोरी जाला पळय वय सो ओडी इतली लायक आसा आनी हाजे एक आंबट एक कोरेत कई आमी सना ब्रेक घेवन म्हाका शेताची तुमी खंय वचू नाकाची ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಉಫ್ ಬಿಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡೋದಂತೂ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗಿದೆ ನನಗಂತೂ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮಾಡೋ ಅಡ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಹಾ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಸಹ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಮತ್ತದೇ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅರುಣ ಮಸಾಲದಲ್ಲಿ 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಸ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಅರುಣ ಮಸಾಲ वेलकम बॅक आफ्टर द ब्रेक कुरकुरीची नुरनुरीची एक ओडी खातरी आता ताजे आंबट एक कोर येतं सो ताका कसं पुराय जावं का म्हणून निमगुया कसं पुराय जावं आंबट करच्याक हांव एक वळे सोय हाडला ताका हांव एक 5 सुक मिरसांग घाला आनी ताका टेस्टाक मिरसांग कितले घाला की तितले हेची चिंचांब मागीर मीठ आनी फण्णाक सासम मेथी आनी करबेव आणि तवळ तळलेली ओडी वय हें पुरा जाले नंतर मागीर ताका ओडी घालची हांव सांग दाखयता तुमकां कशी करची म्हणून आतां हें मसालो वांटून घे मसोरेक सो मसालो वय वाटतो वय मिक्सी वय एक अर्ध वळा सोय वय 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 अर्ध वळा सोय आतां हाका सुक मिरसांग अशी घालची बाजूच्या नाव वय भाजिली आ, भाजी भाजिली. वय भाजी न्हू घालका ओके वय त्या म्हळ्यार समा लायक एक हें जेवका म्हणून वाट्टूच खातीर वय क्रिस्प जावन वय 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 मागीर चिंचांब आमगेल नॉर्मल मसालो वय नॉर्मल मसालो हें आतां आमी वाटूया ओके कितली उदक घालका थोडेची हां. थोडे घाल पुरो 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 ओके सो लाना मसालो की वय वय ल्हानाची लाना जाव का म्हणाला वय 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 जालें हें हंतू घाली हंतू घाली सो आतां मसालो घाल्ले वय आतां हें गॅस जळोचें आतां हाका टेस्टाक मीठ घालया आतां मिक्सी दवरलेली उदक घाल घाली आनी केसर आनी कितें घालप हें म्हळ्यार दाट करची न्ही आतां एक तुगेलें घ शिशें न्ही हें पातळ पळा तुगेलें रस आमशी पातळ करचें कलवणीक घेवची कालवानी घेवची आतां तुगेलें सांबार दाळी करनाचें तशी दाळी तयाचें कन्सिस्टन्सी येवका येस पुरो पुरो हें आतां हाका मीठ घालें हांवें हें आतां एक हाका खतखत येवका खतखत येतना कशें म्हणल्यार हाजी गिरपका आमी हो आतां ओडी हाडटा म्हणटा कडचें म्हणल्यार हें आतां पडली म्हण जाल्यार हाजी टेस्ट तें पुरो वता हाका आतां एक खतखत येतरी मागीर उज्जो सान करच्यो मागीर हाका तें ओडी घालचें मागीर एक फुल्ल बॉयल येवचें ना जे म्हणजे न्ही 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 म्हळ्यार कसं गोचवें आनी तूं उदका आमची चड आशिल्ली देखून खतखत येल कोळ्ळें ताजे मसालो पुरो पडतो सकल ते वता मागीर तूं खाल ताका उद्दां मेळचें तशी जागरात जेवका सोण धांवच्यानच आतां ते हाडटा म्हणटा कडचें म्हणल्यार हें पडटा रेडी कोण दवर न्हू आमी आतां लागीं आसका जाता पण आतां एक खतखत येल कुडलें हाका तळ्ळी ओडी घालची मागीर ताका एक फण्ण दिवची रेडी रेडी सो एक कुवाण्यान तूं 2 3 वय 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 एक तुमी कोण हाडली म्हण जाल्यार सुमार रेसिपी कोरयता जाल्यार हें आमगेलें ऑथेंटीक जेवण आशिल्लें आमगेलें मालगड्यान करता जाल्यार एक रेसिपी सो आजो टू रांदपावट विंगड कसं पुराय हॉबीज म्हळ्यार विंगड कसं करताची हांव म्हळ्यार एक गुड वायब्स म्हण एक आमी टीम केला आमगेल्या गांवांत विनया पाठक म्हण तांगेले घरकडे आमी फ्री जावन आमगेले कसले दुडवाची अपेक्षा ना अशी आमी हॉबी एक्सचेंज करून घेताची हॉबी क्लबशे केला आमी आतां पळय म्हाका मस्त हॉबीज आसा तशी मस्त जनाक आसता विंगड विंगड ना केन्ना जाण डॅन्सिंग आसता तशी सो खंय करची हें पुराय ते विनया पाठक म्हण तांगेले घरकडे तांणी आमकां सलावकाश करून दिल्ले तशी तांगे ते पळयात खतखत येता पळय आमी ते एका गम्मत जेता आमकां
सो तशी तुम्ही कारकळचे ते वय, ती कशी मस्त पुरे देवस्थानाचे प्रोग्राम वय मला मेकल चेरडू बामण पुरा मस्त तानी देवस्थानात ऍक्टिव्ह जेवण असायची व्हॉलंटियर जेवण सकाळी हांव तांगेलो वच्चे भजन मेळचे देवा पाय पडचे येवचे तशी चेडू भजन तानी मस्त वय पण आता मेगल मालगड तब्बल मारता आणि व्हॉलंटियर जेवण पळय संप्रदाय वाडूक पुरा सो ते कारकळाचे एक विशेष कसं म्हणारी खंयी असल्यारी जन तांगेल त्या खंयचे एक देवस्थाना फंक्शन जेला येताची येता कशी तुम्ही त्या हाडची त्या चेडू आलान तू वय त्या म्हळ्यार कसं गी त्या आमकां देव दित गे म्हूण दिसता त्या आमी तशी एक येऊ का पळय अशी वयर येईल पळय वय हें आतां सान कोण गेल ना कडेन ओडी म्हळ्यार आतां आमकां कितलें जेवका पळय तितलें घालचें ताका लॅक म्हूण ना आतां एक 4 जण मेंबर आसल्यार एक 8 दुकान 10 हें म्हळ्यार खाली रोस न्ही ओडी ओटू पळय घेवच्याक ताका एक टेस्ट विंगड मागीर ते तिंबून बैसुका किसल पडलो की तशी कसाले ना पळय तशी कसाले ना हाकन एक फण्ण दिवया आमी फण्णाक त्याल खतखत येतरी पळय ससम मागीर ताका 4 मेथी एक पोरंबळा खातीर मस्त गलाची की अड्डूक जाता आनी चडतो करबेव चडतो जाव चडतो घालका ताका एक टेस्ट लायक ना करबेवाक पळय फण्ण दिवन सोडचे वय 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 ताका मेथी एक विंगड लायक पोरंबळ वय वय घाल घाल रेडी जाले आमगेले ओडी आंबट वय ओडी आंबड कसं लायक पोरंबळ येतस पळय ते ओडी कट्ट कट्ट जावन हें जाता की वय तांतू ना ना मुद्द म्हूण जायना हां तशी आसता वय आता हें म्हळ्यार कसो घुस वय सकाळी कोण दवरत नाही आता एक जेवणाक ಸ್ವಲ್ಪ वेळ आसतना कोण दवरला ताका टेस्ट पंचरांत तशी ना कुडले पण्ण घाली कुडले आता सुरना कोट पुराय पळय वय वय मागीर मागीर तांतू विरता वय वय तशी हें आता ऑफ करचे न्हू गॅस वय एक अर्ध घंटा भर लायक आसता अशीच सो ओडी आंबट रेडी जाला एक ओडी आंबट हांव टेस्ट करचार आसा आमगेले विक्षकां सांगचे कसं म्हळ्यार असल तुमी विंगड रेसिपीज ट्राय करून आमकां सांगू येता आमगेले यूथ ऑफ जीएस बीच पेज फेसबुक आनी युट्यूबार आसा एक हांव हें ट्राय करून पळयता पन्ना लायक करून पळयतच म्हळ्यार म्हणके ओडीन तू मीठ अद घालून ती रंदई घालता ते करेक्ट जाता लायक आसा आमगेले ऑथेंटीक रेसिपी म्हणून कळटा म्हळ्यार ते मेथी आणि ससमाचे सगळ्यांक कुडान पोरंबोळ भरला शितावट मान्नी अशी जाल्यार एक बावला घेवन बसून खावे वय खावेत खावेत सो मस्त लायक जाला म्हाका दिसता विंगड कसले वेजिटेबल आनी ट्राय करूं ओडी वय कुवाण घालनाशी कोरेत हां कुवाण घालनाशी ओडी करूं जाता ती उडीद आनी तर्ण मिरसांग हिंगू ओके कुवाण घालचेका तें कसं जाता म्हळ्यार नोरी जावन ಸ್ವಲ್ಪ गट्टी जाता हें म्हळ्यार पाक्षी आसना तें ಸ್ವಲ್ಪ गट्टी जाता सो लायक जाला एक फुडले आमकां विसरून गेलेले गोतनाशिल्ले ಕೆಲವು जनांक गोतूय ना सो एक लायक रेसिपी आमकां सांगून दिला विद्याकान सो तुगेले एक्सपिरियन्स कशें आशिल्लें हांगा आमगेले वासरीन तूं वय म्हाका मस्त खुशी जालें म्हाका हांगा एक कुकिंग कोरका म्हूण मस्त एक मेगलें ड्रीम आशिल्लें तशें म्हाका तुमी एक चान्स दिलें तुमकां मस्त थँक्स सो हांगेले एक यूट्यूब चॅनल नॉट जस्ट स्पायसेस म्हणून आसा तेवूय फॉलो करायची प्लस यूथ ऑफ जीएस बीच पेज फेसबुक आनी युट्यूबार फॉलो करायची लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करायची तुमकां आमगेले वासारीक येवची मन आसा म्हण जाल्यार 8296230904 म्हाका मेसेज करायची सो आमकां इतले सपोर्ट केलेल्या धन्यवाद विद्याका तुमकांय धन्यवाद धन्यवाद